Babaच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकूण तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाल भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बरलो दीस जावन येता. आयज जावन आसा एक खेरी दीस. आयच्या दिसा डॅन्स्टन आनी मॅक्रिना एकामेकाक आतारा मुखार वाज दितली आनी आपलें सगळें जिवीत एकामेकाक भेटयतली. आयच्या दिसा मिसा भेटेचो विशय जावन आसा एकामेकाच्या मोगान आनी विस्वाशीपणान लग्नीक जिवीत फोलवून करुया. डॅन्स्टन आनी मॅक्रिनान आपलें लग्नीक जिवीत जियेतना सदांच एकामेका सवें मोग आनी विस्वाशीपण सांबाळून आपल्याक विसरून सदांच दुसऱ्यांची खोशी आनी सेवा करूंक आनी अशे तरेन सदांच एकवटान जिवीत सारूंक तांकां ह्या मिसा बलिदानांत बापाचें बळ मागुया. डॅन्स्टन एंड मॅक्रिना आयज आपणाचो नवो गराबो सुरू करता. तांचो गराबो मोगाचो एकवटाचो समजिकायेचो आनी देव विरांतीचान देवान जायत्या देण्यांनी गुणांनी भरलेलो जावं. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी तांचे बसत आमी पावुया आनी वेळार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. आनी देवाचे काकलुती गुलो मारून देवताय बोक्सने मागून म्हणया हांव पातकी बलिदान करता आनी तुमकां आवडलो Haven't said also pride, also pride, also order. Also santuario, sopra Deus ani bota, ani tumka bahamendo. Cekati racha srespara devagi, devagi koran pratum mata. आणि ईश्वर पदवीदार देव आमची काकूळट करो आणि आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia,
सिरिकाच्या पुस्तका वेले वाचप उचा सारको एलिजा प्रवादी उठलो आत्या सारखे ताची उतरां ताणें तांकां भूक हाडली आनी कोणान ताचो भस्म केलो देवाच्या नांवान ताणें सोर बोंद दवरलो तांचेच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो एलिजा तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जाय उज्याचे गोड्यांचे गाडी उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर बेलो देवाची शिरून पडचे आदींच ती पावलांच्या आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचें काळीज ओडून बोलच्या आनी जाकोबाची कुलां नव्यान साठपाच्या तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोले म्हूण बरयलोले आसले तुका देखलां आनी तुजी इश्टांगोत जोडून मरून गेल्या ती सगळी सुबागी देवाचे उतर आमचो जबाब जातलो तुझ्या मुखामळाचो बोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा सगळी म्हणूया तू इस्रायलाचो गवळी तर आनीक आमकां तुझ्या मुखामळाचो बोरजोड फांकय तुझे बोट उक्तेपणी दाखय आमचो जबाब तुझ्या मुखामळाचो बोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमची शी परतून ये सरकार तावन नदर मार ही तुजी दाग वेळ कितली जाली ते पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोली दाग वेळ बाळगून सांबाळ आमचो जबाब तुझ्या मुखामळाचो बोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा तुझ्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुषाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कधीच तुजे सोशिल्ली आमी कोडसरून बेची ना आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्या आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो बोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा सगळीं उबी रावया
अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिशा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घातलो, पूण एलिशा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय ताच्या हातांतले सोंशे आसा. तेन्ना स्नातारा जुवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान बोगाड बाबणितो आनी करीत भशेन मॅक्रिना आनी डॅन्स्टन आयच्या दिसा आमची तुमकां परबी. जायते जाण तुमचे वळखीचे इश्ट फादर आयिल्ले आसात. आमची परबी आनी परस्पर आमची मागणी. आयज तुमी काजार जातात, जायती तयारी तुमी केल्या आनी हांगासर कितल्या लोकांक तुमी आपयला, शाबासकी तुमकां. दुसरें, आयज काजार म्हळ्यार थोड्यांक अर्थ समजूंक ना. काजार म्हळ्यार कितें पळय तें साक्रामेंताची व्हडलीशी वळख ना. तुमी सांगलां आमच्या डॅन्स्टनान बरी दोतोन केल्या, बरें दिसलें. जायते फावट व्हंकलो येतात साता कुर्साची बत्यान नोकोत आनी आवयो तांकां फुडें काडटात काजार करपाक. दूख भोगता, वायट दिसता आनी मागीर ह्यो फामिली घडटल्यो आनी भुरग्यांचो मागीर फुडार कितें? एकलो नवोच घरकार सांगतालो कितें फादर सांगपाचें तुका, म्हयनोय सांगना, कंप्लेन करूंक लागलो. मागणें करूंक बायलेक हांवें आपोवंक जाय, तेच करया रे, तेच करया गो, रोजार करया गो, ताका पडोन फूड बॉस मोबायलार आसता. एक न्हय 2 मोबायल आसात. कोणाशेन उलयताय गो? उलयता कोणा लागीं, रोजार करपाक गो आपयता. हें जावंक जायना, समजलां मरे. आनी आसा तसलीं आसतलीं. घोवान बायलेक आपोवप, बायलेन घोवाक आपोवप आनी कसले घराबे जातले मागीर. भुरग्यांचे मागीर आमी कसले कुटूंब आमच्यान घडोवंक जाता, ही व्हडली जबाबदारी तुमची. कित्याक इगोर्जेन आयल्यात तुमी, काजार खंय जावंक जाता. हांव बिचीर आसा मोरचेचो, सांजेची सदांच काजारान दर्यार जातात. फाटीं कोण काजार जाल्लो हैदराबाद खंय तरी, ते मातशे तकलेन सुबेस. हम तुम एक कमरे में बंद हो, हें गीत लावन ती काजार जाली. हे भाशेन जावंक जाता. हिंदी फिल्मांतली हें करून काजार जाता. हें तुमी करूंक ना. तुमी बरी तयारी केल्या, तुमच्या विगारान तुमकां तयार केल्या, आपली कितें शिकवण सांगल्या, लग्नाचो कोर्स तुमी केला आनी इतल्या लोकांक आयज तुमी आपयला तुमचे पासत मागूंक. आमी आयल्या, आयज मागतले, सदांच मागोंक जावचें. आयज आमची सगळ्यांची मागणी तुमचे खातीर. हेच खातीर हें तुमचें काजार आयज तुमी उतर दितात तें बरे भाशेन सांबाळचें. जायते फावट सांगता मराठी भाशेन ती बरी म्हणणी आसा, आज लग्न उद्या विघ्न परवा भग्न. हें जावचें न्हय. आयज काजार फाल्यां विघ्न येतलींच आनी परवा मागीर भग्न, काबार सगलें, डायवर्स, भस्म जालो. हें जावचें न्हय. वयर सकल आसतलेंच, तें तुमी एडजस्ट करून घेवंक जाय. 2 कुटुंबांतलीं 2 मनशां, तुज्या घरान आयज दुसऱ्या कुटुंबांतलें तें एकलेंच आसतलें डॅन्स्टन, म्हणून तुमी एडजस्ट जावंक जाय ताजेलें. ताणें कुरकुर करपाची गरज. थंय जागो आसचो न्हय. 25 वर्सां काजाराची एकली समारंभलीन ताणें सिल्वर जुबली. फादरान एकल्याक विचारलें, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर मॅरीड लायफ? आनी नवरो सांगूंक लागलो, गो एकोडो अधिकाराकूम सारकोशें. कितें फादर? बायल कितेंय रांदता तें पोटान घालूंक जाय आसता. करपल्लें बत्त्यान आनी म्हणून बरें उडयलां, सुपर डीश. तोंड बंद करून रावला. जालीं 25 वर्सां. बायलेक विचारलें, वॉट इज युअर सिक्रेट? वॉट फादर?
गो कितेंय घालूंक कितेंय न्हेसोंक बसऱ्या भाशेन टी शर्ट घालूंक कोट घालूंक शर्ट घालूंक कोट आनी कितें घालूंक न्हेसोंक मागीर ताका घोवाक सांगतलें वॉट मागीर तुजे मुखार हांव कांयच न्हू तूं इतलो हँडसम दिसता ताका फुलयलो हें जावचें ना एकामेकाक फुलोवन फुलोवन तें काजार म्हणून ताका तो बाजार मागीर आनी तेणी 25 वर्सां सेलेब्रेट केली लोकांक आपयलो आनी लोकूय खुशाल आमी हें सायज जालां आमच्यो काजार साक्रामेंताचे आमी इव्हेंट करून सोडल्यात आतां तसले इव्हेंट करया आयजूय तुमी जेवण दितल्यात हॉलान लोक जेवतलो आनी घरा वयताना मागीर एक एक लोक फडी काडीत वयतलो शीताक मीठ उणें आसलें आनी कितें खार जाल्लें आनी कितें ओडणी जाल्लें जेवतले सगळे डीश घेतले येताना मागीर तें चलतलें म्हणटकूच हें मातशें मनान धरचें लोकांक आमी खुशाल करता देवाक खुशाल एलिजा प्रवाद्याची खबर आयक दोनूय वाचपांनी आयकल्या पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो हो मनीस प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या कुडी आत्म्या सयतूच कसो उबारूनच ताका उज्याचे गाडयेन कसो व्हेलो तुमचेंय काम तेंच पवित्र आत्म्यान आयज बरोवंक काजार म्हळ्यार इज नॉट अ प्लेजर हंटींग ग्रावंड इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लीन आमच्या इंडियन भाशेन ताका म्हणटात मॅरेज इज एन आश्रम अँड आश्रम इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लीन अँड नॉट अ प्लेजर हंटींग ग्रावंड मौजा मारपाचें न्हय दुसरो लोक करूं आमकां सोबना तें आमी पवित्र आत्म्यान बरोवं आनी फाल्यां तुमी गौरव घडटात तेन्ना सगळीं बराबर आमी स्वर्गार आसूं नाल्यार भुरगीं वाऱ्यार आनी पाय स्वर्गार माय आनी खंयचोर तें जावंक जायना एक कुटुंब कसो तुमी स्वर्गार आसूंक जाय हें तुमची जबाबदारी फाल्यां तुमी कुटुंब घडलो भुरगीं देवान दिलीं जाल्यार हें तुमचें पयलें काम लोक येवन तुमकां बूद दिवचो ना देवाची बूद घेयात देवाचे बुदीन चलात आनी आमचो आस्कारी आसा सांतांतून जाय तेंची काजारांय पडलेलीं घडलेलीं दुबावय आसलेले तांकां पत्त्यान मिलाग्री करून तांचे दुबाव ताणें पयस केल्यात आमचो तो आस्कारी काजारां घडपी कितें वयर सकयल जाता तेन्ना ताचेशी वचता लोकांक हाका ताका सांगून भोंवनाका एकदां भायर पडलें तुमचे आबरू काबार मागीर ताका सांगूंक वचो एक फादर आसा तुमचो कॉन्फिडेंट ताका सांगात आनी गांवांत कोणाक सांगपाची गरज ना समजला डेस्टन चड व्हडलें सांगोना हांव तुमी आयकलां जाय तें आनी सांगपाचें आसलें बरोबर हाडून तुमकां सांगलां आमची मागणी तुमचे खातीर आनी भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमचे देख दुसऱ्या कुटुंबाक आनी अदीक करून भुरग्यांक आनी नेणट्या तरणाट्यांक अदीक करून मेळों उबी रावया आनी ही बासावणी दितात तांचे खातीर मागुया विटनेस आसा दोगांयचे ते मातशे थंयच पुत्यान उबे रावल्या जाता थंय डेन्स्टन आनी मॅक्रिना पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार देवान तुमच्या मोगार आपलो शिक्को मारून थीर करच्या तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार जेजू भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता बावतिजमान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरोपर्यंत विस्वाशी रावूंक आनी काजाराचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारांनी तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां मॅक्रिना आनी डेन्स्टन कोणेच फोर्स करीत आसतना पूण तुमचे खोशयेन आनी सगळ्या मोलान काजार जावंक तुमी हांगा आयल्यान तुमच्या काजाराच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी जेजूच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या इकोर्ज मातेच्या शिकवणे कायद्या प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात काजाराचो एक वोट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उचारात हांव डेन्स्टन तुका मेळटली म्हजी पोतीन म्हूण घेता सुखान तशेंच दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान देखतलो म्हूण भास दिता
हांव मॅक्रिना तुका डॅन्स्टन म्हजो पोती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विस्वाशी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उची घेवस माते मुखार एकामेकाक दिल्या ती कबला सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान थीर करो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरून जे देवान जोडलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. यमत ह्यो तुमी तुमच्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेश्वर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. मेकिना म्हजी मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हूण ही मोदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. डॅन्स्टन म्हज्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दितात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. उभी राहूया. प्रदेशा भयण भावांनो, डॅन्स्टन आनी मॅक्रिना हांच्यांनी आतांच नवो गरोबो घडून हाडला. तर तांकां आमच्या मागण्याची गरज, कित्याक आमच्या मागण्या वरवीं तांचो गरोबो जायत्या देण्यांनी आनी गुणांनी आनी आशिर्वादान भरलो जावं. आमची कांय मागणी आमी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान फ्रांसीस, आमचे गवली बाप फिलीप नेरी फेरांव, तशेंच सगळ्या पाद्री माद्री आनी म्हत्वाच्या पासत खेरीत बळी मागुया. तांकां पवित्र तितवेचे कृपा आनी बोल दी म्हूण, तशेंच तांणी बरे तरेन आनी मोगान आपले पोरचे पासत वावर करूंक बापा लागीं मागुया. डॅन्स्टन आनी मॅक्रिना हांकां खूब मोगान आनी बरे देखीन वाडयली.
तशेंच ल्हान व्हड तेगा करून तांच्या आवय बापायन तांकां वाडयलीं. तर मॅक्रिनाचे आवय बापायचेर आनी डॅन्सनाचे आवयचेर देवान बापान आपलो शुभ आशिर्वाद घालून म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन डॅन्सनाच्या बापायक स्वर्गीचें सूख आनी शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा, आमी मागतां डॅन्स्टन आनी मॅक्रिना हांच्या फॅमिली सोऱ्यां, इश्टां आनी सगळीं हांगा हाजीर जाल्यांत, तशेंच जी आमचें मोदें हाजीर नात तांचें पासत. तांचो मोग, हुस्को, मागणें, मोयपास, आदारा आनी सहकारा पासत. देवान तांचेर आपली कृपा आनी आशिर्वाद घालून म्हूण आमी खेरीतपणी बापा लागीं मागुया. मोगाला बापा, डॅन्स्टन आनी मॅक्रिनान आतांच आपलें नवें जिवीत सुरू केलां. तर तांचें ह्या नव्या जिवितान तांकां सदांच आपल्या फॅमिलीचो, सोऱ्यांचो आनी इश्टाचो आदार मेळूंक आनी एक बरें काजारी जिवीत जिवंक एक पवित्र घोराब्या भाशेन बरो घोराबो जावंक बापाचो आशिर्वाद आनी आदार तांकां मागुया. मुखेलपणान आमी ह्या नव्या जोडप्या पासत आमी मागुया. बोस स्वर्गीचे बापा, वेळार आमची मागणी, आमचे हुस्के कोती आमी तुज्या हातान घातल्यात ते तूं मानून घे आनी हो तांचो नवो घराबो ज्या इच्छा दिसा तांच्यांनी घडोवन घडला तांचेर तूं सुबा आशिर्वाद घाल. हो तांचो घराबो मोगाचो, एकवटाचो, मोगसाण्याचो आनी देखीचो जावन तूंच तांकां कृपान बळ दी. मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो तयार जावचे खातीर गोवाच्या कोणयांनी आपणाकूच मोडल्यात आनी दाकांनी आपणाकूच पिलोवन दिल्यात. आपणाक विसरून ताणें दुसरे खातीर आपलें जिवीत सारले. डॅन्सन आनी मॅक्रिनान आपल्या लोग्नीक जिवितान आपणाक विसरून सदांच एकामेका खातीर जिवंक प्रयत्न केल्या पुरो म्हूण ह्या वेळार मागुया. म्हज्या बाबड्यानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदा त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात
भो मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आणि पवित्र लोगन संबंधान एकटवतल्या ह्या तुझ्या भुरग्या पासत आम्ही भेटयता ते बलिदान मोयपासान मानून घे. ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुझ्यान एकामेकाच्या मोगान तांकां तीर करून दवर म्हूण मागता तुझ्या पुता शेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोपदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वता आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशाक तुवें व्हडा मोगान रचलोय. स्वर्गार सासनांक वाटेले जावंक तुज्या मोगाचो पृथ्वेर मोगाच्या मार्गात चलोवंक ताका हुकूम घालोय. आनी त्या तुज्या उतरा वर्त्या मोगा जिविताचो दादल्या बायलेच्या लग्ना संबंधान खरो रूपकार आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं होच गोड लग्ना संबंधाचो जाता जोर दैवीक जिविताचे पवित्र करता मोग मनशा जोडयेचो देखून सगल्या दुता भक्ता सांगाती तुझ्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरंच तू पवित्र, तो सगल्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हे देणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुढे जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पथकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो घोट
Porgotuja. Sonia Jesu, ami ondakata, ani ekasitle pieta. Itle bauti, noi boham Iesus, ami duce moron Porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां व्हड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारिये देवाचे माई संगती, भाग्यवत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्वोन्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Destin and Macna हांचो नवो गरोबो मोगाचो जावं, सोमजीकायेचो जावं, देव भोगसणेचो आनी देव भिरांतीचो जावं आनी देवान तांकां जायत्या देण्यांनी भरूं जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आनी मोजत मागोया. म्हणुया सांगात. आमचे बापा स्वर्गीच्या जेन्ना पवित्र जावं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची सुदारणां आमची कर. तशी आमची उपकार मागोस आनी आमकां आदार करूंक नाका. तुझ्या भयणीन भावांनो, ह्या वेळार आमी ओकले न्हवऱ्या पासत आशिर्वादाचे मागणी करतले. तसर ह्या वेळार ती दिमी घालतली आनी सगली आमी ओगेपणान आमी तांचे पासत आमी मागुया. पवित्र बापा, सगळे सृश्टीच्या रोसणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारान एकटवलेली हे ओकले पासत आमी लेनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभा आशिर्वाद देव. हे वरवीं लग्न बेसान ती संतोषान सांगाती जेवं भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा, सुखान ती तुका वाकाणू, दुखान तुका उलो मारू, वावरान तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळू. भावाताच्या सोम्यान ती तुका प्रार्थना करूं आनी मनशां मदें सदां सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं. आनी शांती समाधानान जायती वर्सां ह्या संवसारान सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टा बरोबर स्वर्गीच्या राज्यान तुजें सूख भोगूंक पावो.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान आनी हास्त्या तोंडान क्रिस्ताची शांती आमी वाटुया देवाचे संसाराचे पापाटी संसाराचे पापाटी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्यान म्हाका भावना तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोड जेजू आमच्या काळजांनी जेवूंक येताना नंबर घेऊया 06 160 पेज नंबर 06 Ashir
लग्नाचो मोगाला जेसू आमकां तुवें लग्नाच्या साक्रामेंता उद्देशी सासणीक कराराच्या बांदपासान एक केल्या म्हूण तुका आर्गां आनी वाकाणणी. हो आमचो लग्नाचो समारंभ अर्थाभरीत करूंक आमच्या फामिलींनी, यादनिकांनी, इश्ट मित्रांनी आनी शेजाऱ्यांनी आपलो मोगाचो सांगात दिला. तेच परी हे आत्मीक समारंभणेक हाजीर जावन तांणी आमची खुशालकाय वाडयल्या. ह्या तांच्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासतांव. आमेन. तुजी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो कोणीत मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या, तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे पाडयतेल्या. तूं आमचो रोजनार, आमी तुज्यो रोजना, तूं आमचो ओरोम, आमी तुका उडयता. मोग तुजो सदांच करूंक आमोंत्रेकता, सासणाक तूक पळोवंक लाल्योन लालेता. तुजी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो कोणीत मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या, तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे पाडयतेल्या. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या बाबणीच्या लग्न दिसा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान संतोषभरीत काळजान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणाचो फळ ह्या होकली न्हवरेच्या जिवितान दिसान दीस अदीक वाडत वचूं आनी तांचे कुटुंब खरें क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आमी समेस्तांनी तांकां मजत करूंक तोच आमकां करपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कोडवणी व्हंकल न्हवरो 2-3 फोटो भितर काडटली, उरलेल्या ते विश तांकां भायर करचो. म्हणटकूच भितरपणे तांकां विश करचो न्हय. पाद्री बारी फोटो काडटा, एकूच आसतलो फोटो. ओके. मागीर तुमचे 2-3 कितें काडा, मेन आसा ते मागीर वचा. ओके. भायर कितलोय टायम तुमी पासार करा. परबी तुमकां दोगांयकू मॅक्रिना आनी डॅन्स्टन. आनी आयच्या दिसाच एक एडवायस कसो आमी जायते फावट समोरून करता. तुबड्यांचें दुसऱ्यांचें आमी कोणाचें कांय चिंतिना. जाता तितलें लोकांक दादोशी करपाक आमी सांगलां. लोक कितें उलयता मागीर तो जाता तितलो एक वांटो तुबड्यां खातीर घेतली. कित्याक ही परब आतां आमी करतले हांव ती तुबड्यांची जेजूची गोट्यान जल्मलो. कितेंय तुजी समोरवणी कर, एक वांटो तुबड्यांचो तुजो तो कायदो तो करचो. भुरग्यांकूय तें शिकोवचें. फाल्यां भुरगीं बळां जालीं जाल्यार तीच देख तांकां दिवची. दिवपाक जितलो तूं दितलो तितलो देवाचो आशिर्वादान तूं कुरपेन बदतलो आनी पवित्र आत्म्यान बदतलो. तुजो घोरापो इलिशा प्रवाद्या भाशेन पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी आख्खो कुटुंब एका दिसा स्वर्गार आसूं. ही आमची सगळ्यांची मागणी जावची आनी आवडे जावचे आमी कुटुंब घडोवंक वयतना कितें भाशेन तुमचे खातीर ऑल द बेस्ट. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. सभाची आशिर्वाद घेवंक आमचे मान भगव्यान दर एका मागल्या फुडल्या आमचो जबाब जावं दी. आमीन. कान्ना नोगरान लग्न हवळो जालो तो स्वामी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचेर सुबा आशिर्वाद तो घालूं. आमेन. जेजून शेवट पर्यंत आपले पत्नीचो पवित्र सभेचो मोग केलो. तोच तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरूं. तुमच्या लग्न बेसाच्या जिवितान
सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तुम्ही साक्षी दितल्यात. तो जेजू पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान तुमची काळजां सुकेस करूंक आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुम्ही समेस्तांचेर सो पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळख. Chicago,